परमिशन कसलेंच ना आमच्या खांब्यार चडपाचें. तो एकटो खांब्यार चडपाक सोदतालो, तो ओरिसाचो भुरगो. तर तिडे काल ताणें डॅमेज केलें येवन हांगा. सो ताका परमिशन आहा ताका दाखय म्हणून सांग. ताजे कडेन आय कार्ड बिकार्ड कांय ना आमच्या खांब्यार चडपाक. आमची लायसन्सां आमी कोणाकूच दिवंक ना. तशी आज सो तो खांब्यार चडटालो येवन चडपाक सोदतालो. सो हांवें ताका सांगलें कार्ड दाखय म्हणून. सो ताजे कडेन कार्ड बीड कांय ना. हांव एक्झिक्युटीव इंजिनियर आनी नोडल ऑफिसर येतो त्या पोलांचो. ओके, तुम्ही त्याचे ॲक्शन घ्या तिच्या प्रमाणे. तिने कंप्लेंट केला, तिने केला. काल पर्यंत कितें आशिल्लें, काल सांजची डिस्पोज जालें मॅटर की तांकां लायसन ना आनी तांणी विड्रॉ केलें कांयच नासतना. आनी तांचे कडेन लायसन आलें विचार आनी हें करपा. म्हाज्या खांब्यार चडपाक लाय, बाकीची लायसनां आमकां लागना. म्हाज्या खांब्यार चडपाचें हांवें लायसन दिवंक जाय. खंय चडलो तो? ते घालून थंय त्या खांब्यार चडलो. त्या खांब्यार सर तांकां कोणाकूच आमी परमिशन दिल्लें ना एकट्यान सुद्दां. आमी ताका सगळ्यांक पेनल्टी मारल्या 3.5 कोटीची बील. एकट्यान पे केल्लें ना. ताणें पे करूंक जाय आनी आमचे कडेन 5 वर्सां तांणी कोणेच लायसन घेतलें. 2020-21 आजून पर्यंत एक पयसो पे केल्लो ना. आनी ते बेश्टे खांब्यार चडटात, रातचे येतान चडटात. तिणें रातचे म्हाका जेवताना फोन मारलो. हांव जेवण सोडून हांगा 3 जाणांक घेवन. आनी कशें 10 वर्सां पयलींची लायसन तिणें सगळें केलां. दीस लायसन इज नॉट वॅलिड ना, कांयच ना. आनी ती कंपनीचें लायसनूच UTLाचें आमी 2022 कॅन्सल केलां. सो दे डोंट हॅव. आनी मातशें सर हांव तुमकां कंप्लेंट दिता. खांब्यार बीन बेश्टे चडटा ते विदावट कोणाकूच आमी परमीट केल्लें ना खांब्यार चडपाक. आमचे 15 दीस पयलीं लेटर करून खांब्यार चडूंक जाय, पूण ते कांयच करना. खांब्यावेलो पडलो किंवा शॉक आयलो जाल्यार आमी त्रासान पडटले. आनी ह्या खांब्याक फक्त 2 आहा. ते खांबे तरी पयलींचे घातलेले पळय आमी रेलिंग स्टेल ताका आशिल्ले. एका 2 वयर हो सामको लायट सर 4 पोल 4 हेजेर आहा. सो कोण पडलो फाल्यां कितें जालें तांणी कितें जालें बी बिलीव. So this is the thing, like they don't have permission. आणि राती येता आणि राती घालता. तो चढला राती काम येता करपाक. हांव फोन करता, पोते येतात. एक येता, दुसरो येता, तिसरो येता. आतां पळय हांवें कंप्लेन केल्लो केन्ना 25 काडलो. 26 दुसरो येयला. हे कितें हो एकलो आशिल्लो फीट फोर्सान गेलो तेका. लेडी पुलीस येयला तेका मातशें दाखय. ना तो मॅडम कितें जालें? कितें ऑब्स्ट्रक्शन केल्लो तांकां काडटा आसतना. ना लेदर न्हू तेंचे ते फोल्डिंग लेदर येता न्हू. रोखटे वयर घालता आनी केबलाक घालता. आतां पळय हे पळय दिसता तुका हे कितले पोन्ने आहा 60 years प्लस. आनी अशें ओडटा जाल्यार दीस नेबर ऑफ मायन शी टोल्ड मी दॅट वायल पुलिंग इट वॉज मुवींग फ्रॉम ईच अदर सायड. हाऊ कॅन यू टॉलरेट दिस नॉनसेन्स? You cannot tolerate this nonsense, no, because of they least care about other people's this thing. हे पळय हांवें पळय कंप्लेन केल्ले. दुसरे सग पत्ते येयले दुसरे कोणाचे. हे पळय 25 तारखेर हे दिल्ले आनी पिआयक मेवला. पिआयन सांगलें ताका की काड केबल. ते येयले आनी काडले केबल. दुसरे सग आनी कोण येता. लायसन्स ना काय ना ते कडे कशें घालूंक जाता. दे कॅनॉट पुट. वी शूड नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेन्स. इफ वी वॉन्ट टू मेक Panjim a smart city, we have to make. We cannot allow this to put cables like this. ओके मॅडम. Yeah? Yeah, I'm coming. Your good name, sir? Nitin. तुम्ही आता गाडी असेल ना नाव आहे तुमच्या गाडीत बायकान येतात. मातशें हे चेक कागदातूच येतात. कंप्लेंट दिली तुम्ही? हांवें कंप्लेन दिला कितें हे केबल ऑपरेटर्स ते कडेन परमिशन ना आनी ते येता केबल घालता म्हणल्यार कॅर करना कोणाकूच. हांवें विचारला तांकां तुमी केबल घालपाक परमिशन हे म्हणटा म्हाका हे देखाव म्हणलें दाखयना. मागीर ते गेले आनी धाडून मागीर दुसरे राती येयले. राती पत्ते येयले 8:30 आनी मागीर कितें आसता हिंगा केबल घालताले आनी म्हणलें परमिशन देखाव. परमिशन देखाव रे अशें करता आमकां. आनी मागीर दाखयलां कितें परमिशन ऑफ 2014 8/12/2014. हे पळय हा this permission of 8/12/2014. Now I called up Mr. Kashinath. This is not valid. I called up Mr. Kashinath Shetty, who is the executive engineer and who was a nodal officer. He came immediately here at 8:30 and he asked him to show the permission. And then afterwards when he saw the permission, he said this permission not valid. This is cancelled in 2022 because new notifications have come from the Department of Telecommunication, New Delhi. New notifications have come. So this is not valid. So how without any legal valid permissions, how can you put the cables? Who is allowing them?
And on electricity department. And on the electricity department poles. And these people come in the middle of in the night. They They are come not paying anytime. anything to the department. See, to they electricity have not paid it to the electricity department. Suppose we don't pay our electricity bill, even with penalty, our light will be cancelled, will be cut off. Why not the same law for them? Why not the same yardstick for these people? Now they have lost a case yesterday in the High Court. So Mr. Kashna Shetty came and he got all the cables removed, which I appreciate his quick action on the matter. Yesterday I made this complaint to the Chief Electrical Engineer to take action on the matter. What's your name, ma'am? My name is Dr. Odette Lobo. I reside here. Madam, can complaint केला तुम्ही? Complaint केली, last week son complaint करीत आहा. आणि I made to the police station on the 25th because they were not listening. So PI called them and told them to remove the cable. And they removed the cable. Next day, 26th, again another service providers are coming. What is going on? Racheta. What is going on? What is going on? How can you allow these cable operators to earn and cheat the government? They cannot cheat the government. They cannot do what they want here. They are not free to do what they want. We cannot tolerate this nonsense. This is the complaint which I did to the police station, and this is the complaint I did yesterday. DGP. Carry. घेतलं स्टेटमेंट तिचं घेतलं. डॉक्टर ऑदित लोबो म्हणटा ताणें काल कंप्लेंट दिल्ली सेईंग दॅट तिजे कितें झाड मारले आनी तिजे पोळ हें केलें आनी तें केलें आनी तिणें सगळें हें केलां आनी आपलें काडचें म्हणून आनी येस्टरडे द मॅटर वॉज द मॅटर दे हॅव विड्रॉन ऑल ISPs हॅव विड्रॉन द मॅटर सो देर इज नो स्टे नथींग आनी दे हॅव नॉट पेड अ सिंगल रुपी ऑफ ते म्हणटा ते चॅलेंज केल्यार स्टे आसूंक जाय स्टे आसा जाल्यार ताणें आमकां दाखोवपाचें अदरवायज वील कंप्लेन येवं जाल्यार आमी क्लियर करपाक स्टार्ट करता तुम्ही परत काम स्टार्ट केलें न्ही चालू केलें न्ही पणजे सगळें काडटले आतां आमी सगळें काडपाचें आतां तें केलें आतां ताणें ब्लॅकआउट करूं कितें करूं ते इट वील नॉट बी बिकॉज दे हॅव नॉट गॉट अ स्टे नॉट दे हॅव पेड अवर अमावंट आमी ते कितें करतले फाटलें खेपो ताणें ब्लॅकआउट केलें आतांय करा पूण दे हॅव टू पे अस न्हय तुका दिसता तेका टायम दिवपाक जाय आनी कसलो टायम दिवपाचो पेमेंटूच करना मरे आमकां तुका ते 1 मिनीट टायम दिता रे तुका पयर 1 मिनीट टायम दिताले मागीर कितें गव्हर्मेंटाक पयशे येवपा नाका कितें ब्लॅकआउट करतले करा मागीर ब्लॅकमेलिंग टॅक्नॉलॉजीज मरे तांच्यो लोकांक नेटाचे त्रास जाता न्हू मागीर नेटाचे त्रास जाता म्हणून ब्लॅकमेल करपाचे तूं पयशे दिवपा तुका दिता तो 1 मिनीट तरी चड दिता पात्रांव पळय मरे हें कितें नाका जालें गव्हर्मेंटाचे पयशे येवपा नाका तुका बिलान मागीर वाडयले जातले ना न्हय तुजें तुका कमी जावंक जाय न्ही बिलान सो वी हॅव टू डू दॅट लोकांनी ते चिंतूंक जाय नेट जाय काय बिल कमी जाय बिल चड जाय जाल्यार ओके आनी लोकांनी सांगत अशें इलिगल चलता आमी ओके रावतले आमी कितें करतले मागीर तुजें काम आजच्यान परत स्टार्ट अर्जंट परते स्टार्ट जाता अदरवायज दे हॅव टू पे अवर अमावंट 20% न्ही 4 आणे पे करूंक ना मरे अजून पर्यंत हें कितें नाका जालें आनी कंपनी चेंज करता ते आनी एकटो तर तो कर्नाटकाचो कोण आयला ताणें आनी 450 किलोमिटर्स घातल्या ताणें आनी 20 जाणांक तो दिता 1 रुपया दिवंक ना ताणें 2017च्यान आनी खंय एप्लिकेशनूय करूंक ना आज पर्यंत 2017च्यान हय लोकां कडेन पयशे घेता न्हू पयशे घेता लोकां कडल्यान ताणें 17 जाणांक ताजेर हें दिल्या आनी एक पयसो ना आमकां कितें नाका आसलेलें आनी वयल्यान ते वचून सांगता आमी कोणा कडेन तरी सेटींग केलां अरे कसलें वर्क कितें केलां दाखय मरे कोणें पयशे तुमचे कडल्यान घेतले किंवा दिला जाल्यार
आमी असले रेडी allegation- नासले अंडरग्राउंड वचपाक ते आमकां लागना सर पळय आमचे तूं एक तर आमचे पयशे दिना ते केबल काड दोना भितरले ये तू 1 मिनीट आमकां दिना वय मागीर